कोंकणी भाषा मंडळ आयोजित 21व्या शणै गोंय बाब कथा माळेची मुळावी फेरी 20 ऑगस्टाक जातली। जिल्लो पावंड्यावयल्यो फेरयो 28 ऑगस्टाक सकाळी 9 वरांचेर कोंकणी भाषा मंडळात जातली, अशें कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळान कळयलां। केंद्रीय पावंड्यावयली सर्त वट्ट 16 केंद्रांनी चलतली। 12 मालांतल्या 12 केंद्रांचेर तशेंच कुंकळी, म्हापशें, फोंडें, मडगांव मेळून वट्ट 16 केंद्रांचेर ही सर्त जातली। ही कथा माळ इयत्ता 1ली ते 4थी, 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी अशा 3 गटांनी घेतले। सगळ्या स्पर्धकांक प्रशस्ती पत्रकां आनी केंद्रावयल्या जैतिवंतांक पुस्तक रुपान इनामां भेटयतले, अशी म्हायती अन्वेषा सिंगबाळान दिल्या। नमस्कार, हांव अन्वेषा सिंगबाळ, कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष आनी म्हजे बरोबर आसा पलाश अभय, 21व्या शणै गोंय बाब कथा माळेचे संयोजक। कोंकणी भाषा मंडळ आयोजीत 21वी शणै गोंय बाब कथा माळ ताची केंद्र फेरी अंदूं 20 ऑगस्टाक जाता आनी सर्तीक ह्या दर वर्सा खूब उपाट प्रतिसाद मेळपाक लागला आनी वट्ट 16 केंद्रांनी ही सर्त अंदूं घडोवन येतली। केंद्र फेरी जाल्या उपरांत जी जिल्लो पातळेवयली फेरी आसा ती 28 ऑगस्टाक कोंकणी भाषा मंडळान सकाळीं जातली आनी त्याच दिसा सांजची राज्यस्तरीय सर्त परत कोंकणी भाषा मंडळ मडगांव हांगा जातली। हांवें सांगलें त्या प्रमाण 16 केंद्रांनी ही सर्त जातली, हातूंत 12 तालुक्यांतली 12 आनी कुंकळी, म्हापशें, फोंडें आनी मडगांव अशी 4 अतिरिक्त केंद्रां धरून ही वट्ट 16 केंद्रां आसा। साश्ट आनी केपें ह्या तालुक्यांतल्या कांय शाळांचो आस्पाव आमी कुंकळी केंद्राचेर केला आनी सर्तक वाडिल्ल्या कारणान आमकां ही केंद्रां वाडोवची पडल्या। वट्ट 150 वयर परीक्षक आनी जवळ जवळ 250 आप पावोवपी ही सर्त यशस्वी करपाक वावुरतले। ही कथा माळ जी आसा ती 3 वेगवेगळ्या गटांनी घडून येता। 1ली ते 4थी, 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी